काणकोणान 5 तारखेक आनी 15 तारखेक अशा 2 तारखे खातीर आमची जी सरकारी यंत्रणा आसा त्या सरकारी यंत्रणेन डेमोलिशन ऑफ शेक्स म्हणजे काही शेकांची डेमोलिशनां ठरयल्लीं आसा। 5 तारखेचें डेमोलिशन जें ठरयल्लें तें सरकारान एक्चुअली ठरयल्लें, म्हणजे सरकारी यंत्रणेन जेन्ना ठरयता तेन्ना सरकारान ठरयल्लें डेमोलिशन। तें सरकारान आशिल्ल्या एका मिनिस्टरान वचून हाडयलें। जें हाडयलें तें काम बरें जालें, पूण सरकारी पातळीचेर म्हणजे गव्हर्मेंट लेवलाचेर गव्हर्मेंट एक करता आनी ताचो मिनिस्टर ताच्या विरुद्ध वचून दुसरी गोश्ट करता, हें खंय तरी डबल स्टँडर्ड जाता अशें दिसता। आनी 49 शेक्स काणकोणा भरान आनी 49 शेक्स डेमोलिश करपाची आसा अशें एडवोकेट जनरलान एफिडेवीट दिल्लें आसा कोर्टान। काणकोण हो मॅक्झिमम आमी 2 गोश्टींचेर अवलंबून आसा, एक एग्रीकल्चर, दुसरें टुरिजम। तर आमच्या काणकोणच्या मिनिस्टरान ह्यो गोश्टी जाग्यार पडच्यो म्हणून कितें केलें आज म्हणल्यार गेली 4.5 वर्सां जे ते मिनिस्टर आसात ताणें कितें स्टेप्स घेतली हें ताणें काणकोणच्या लोकांक सांगचें अशें म्हाका खंय तरी दिसता। पैंगीण हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें जें फावंडेशन स्टोन दवरपाचें काम जालें ताचे बद्दल अभिनंदन, कारण पैंगीणकाराचें इतले वर्सांचें स्वप्न खंय तरी पुरें जावपाक आनी एक स्टेप घातलें गेलें हाचे बद्दल बरें दिसता। पूण आमचे गेल्ले 4.5 वर्सांचें जें काणकोणचें राजकारण आसा तें खंय तरी फक्त फावंडेशन स्टोनाचें राजकारण आसा अशें दिसता।